तुम्ही गोंयभर आयकलां आसतलें की कारगिल 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 कुर्तोरीचे कारगिल म्हणून एक सगळ्या गोंयकारांक एक खबर आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यान जेन्ना आमी एक्सपोज केलें कारगिल कितें तें आनी दाखयलें की हांगासले MLA हांगासली पंचायत हें आहा ते कशें तांकां आजून मेरेन डेमोलिशन ऑर्डर काडलेले ना आनी कशें तेंचे इलिगेलिटीज प्रमोट करता सपोर्ट करता हें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आयज आमी आतां सद्या हांगा हेल्थ ऑफिसराक मेळपाक येयल्ले कुर्तोरीचे आमचे जे हें आसा हेल्थ क्लिनीक आहा तितून जाल्यार पळयत जाल्यार आमकां हेल्थ ऑफिसर मेळोंक ना, आमकां सॅनिटरी इन्स्पेक्टर मेळ्ळो. आनी रिगार्डींग फॉलोअप आमी कारगिलचे जे मायग्रंट्साची घरां आसा पंचबाट म्हणटात, एक्चुअली वॉर्डाचें नांव पंचबाट. सो तें आतां कारगिल जाल्लें आहा, तेंच्यांनी आपलें नांव कारगिल दवरलेलें आहा. सो ते कारगिल तें थंयच्यान जे उदक सकयल येता नाजाल्यार जे सिवेज येता नाजाल्यार जे डर्टी वॉटर येता नाजाल्यार बाकीचें जें बुरशेपणां ते करता हेजेर आमच्या भुरग्यांनी कंप्लेन घातलेली आनी ती कंप्लेनाचेर जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें पंचायतीचें हेल्थ डिपार्टमेंटाचें आनी हें जावन तांकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो करपाक जाय नाजाल्यार तांकां नोटीस सर्व करपाक जाय आसली ती आजून मेरेन केल्ली ना. म्हणून आमी हांगा क्वेश्चन करपाक येयल्ले की ती केन्ना करतले काय म्हणून. जाल्यार सॅनिटरी इन्स्पेक्टरान आमकां सांगलां की ऑलरेडी तांकां नोटीस काडला, फक्त सर्व करपाक ना. फाल्यांच्यान ते सर्व करतले. 68 हावजीस आसा. आमच्या वांगडा आमचो कायतान बाब आसा, सो तो तुमकां ब्रीफ करतलो की हे तेंच्यांनी कित्याक लागून कंप्लेन केल्ली आनी कितें प्रॉब्लम इशू आसलो तो एक्चुअली. हांव ते साठी पास जातालो पंचबाट. थंय एक म्हाका अंकल मेळ्ळो, तो म्हाका दाखोवपाक लागलो हे सगळें जाता ते थिंगा डार्क वॉटर सगळें रोडाचें येता. आनी हांव तें पळोवपाक वचून जाल्यार सगळे लोकांच्या घरांतल्यानसून तें भायर सोदता मेन घाटरांतल्यानसून रोडार येता. आनी सगळे आमी इस्कुला भुरगीं तिथं पास जाताय तेंगे सगळे बुरशेपण तें पांयांक लागताय. सो हांवें एक कंप्लेन केली. ती कंप्लेन केल्या उपरांत एक कॉपी हांवें पंचायताक दिली आनी एक हेल्थ सेंटराक दिली. मागीर त्यान दोगांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें. तेजे उपरांत हांवें तें फॉलोअप केलें. मागीर त्यान म्हाका एक रिपोर्ट दिलो, जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें म्हणून एक रिपोर्ट दिलो पंचायतान मी दिला आनी हेल्थ सेंटरान दिला. आनी हेल्थ सेंटराक सांगता आपूण तांकां नोटीस काड म्हण डिस्कनेक्शनाची वॉटर डिस्कनेक्शन. सो आज पासून त्यान सर्व केली ना ती, हांव फॉलोअप करीत आसा. आतां हेजी वयल्यान कोणागे आतां आहा तो आमकां खबर ना. ते आमगे डॉक्टर म्हणटा ही फर्स्ट कंप्लेन न्ही म्हणटा, हेच्या पयलीं आनी जायत कंप्लेन आपण तेंगे एटेंड केलाय म्हणटा. सो हेजे कांय एक्शन जालो ना. पूण आतां आमी अर्जी मुखार सरलो आहा, हे इशू हँडल केलो आहा आमी. सो हेजे कोणागे आतां आहा न्ही तो आतां आसली, पूण आमी फाटीं सरपा नाय, हो इशू आमी फाटीं घेवपा नाय. सो म्हाका दिसता, म्हाका डावट लागता आमगे गांवचो MLA हेगे आतां आहा म्हणची. सो हांव तेकाय सांगूंक सोदतां तूं हो इशू लायटली घेयनाका, आमी अर्जी मुखार सरलो आय हे आमी सोडपा नाय. सो आयकला तुमी आतां कसो लोकलांचो जो इश्यू आसा तो भुरग्यांक थंयच्यान भुरगे स्कुलाक वयता चलत तांकां प्रॉब्लम जाता, जे लोकल्स आसा सकयल तांकां प्रॉब्लम जाता. आनी हांगातलो जो MLA आसा ताका ती दिसत ना. तो गोंयभर तो हेच्या आतां तर गोंयान भोंवना, तो तेच्या पयलीं गोंयभर तो भोंवतालो, गोंयच्यो काणयो सांगतालो, व्हडले गजाली सांगतालो, लोकांचे इश्यूज हँडल आपूण सॉल्व करता म्हणून, आपूण आपणाक गोंयकारांचे पडला म्हणून सांगतालो. जाल्यार हांगा कारगिल येदी व्हडली बस्ती थंय जाल्ले अशे 3 बस्तीज आसा. आमी तुमकां सगळे बस्तीज दाखयतले आयज. सो अशे 3 बस्तीज हांगा आसा आनी त्या एका बस्तीचेर जे कंप्लेन आसा पळय ती कंप्लेनीचेर आजून मेरेन एक्शन कांय जायना. हेचो मिनींग कितें? हें काम MLAन फुडें येवन आपूण आपले गांव वाटोवपाक, मायग्रंट्साचे इलिगेलिटीज आहा ते बंद करपाक तेणें फुडें सरपाक जाय आसलें, तें काम करपाक जाय आसलें. एसेंब्लीन फक्त बॉळ मारपाक उजो म्हणून आरजीचेर एटॅक करपाक इतलें ताका खबर आसा. पूण मायग्रंट्स इल्लिगल कितें करता पळय तेजेर उलोवपाक जाप काडपाक कापासतात ना, गट्स ना त्या कडेन. हांव म्हणटा गट्स ना, हो त्या घाटयांक भियेता. इतलेंच सांगपाक सोदना आमी डायरेक्ट. आमी एलिगेशन करता की हो त्या घाटयांक एक तर भियेता नाजाल्यार त्या घाटयांक तो प्रोटेक्ट करता. दोनूच गजाली जावपाक शकता, तिसरी आनी गजाल जावपाक ना. कित्याक थंयसर कितलेशे वोटर आसा आनी आमी जाणा की थंय वचोन तो वोटाची भिकूय मागता. जशें हावजींग बोर्डान वयता तो हांगाय तो वयता वोट दी म्हणून भीक मागपाक तो एक्टिविटी करता, सगळें करता. पूण ही जी बुरशेपणां जाता तेंची इलिगेलिटी आहा पळय तेजेर तो एक्शन घेयना. हांव मागता तेज्या कडेन की हेचेर तेणी व्हिडिओ काडचो. एवरी टायम तो उलयता, अर्जीन कितें सांगलें की रोखडोच तो क्लॅरिफिकेशन दिवपाक वयता नाजाल्यार पॉयंट मारता. हांव तेज्या कडेन मागता की ह्या कारगिलाचेर तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी तेणी सांगचें ती घरां लिगल आहा काय ना, ती तें हांगा सगळें बुरशेपणां करता काय ना, तें उदक सगळें डर्टी उदक सोडटा काय ना, तें सगळें तेणी सांगचें, क्लियर करचें. लोकांकूय कळपाक जाय की MLA कितलो हांगा एक्टीव आसा आनी कितलो आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवता आनी कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयता आनी मायग्रंटांक हो सपोर्ट करता काय ना तो. कित्याक
फक्त गोंयकारपणाचे गजाली बेश्टे केले, प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतले, असेंब्लीन बोवाळ मारलो म्हणून जावपाचें ना. हांगा रियलिटी डिफरंट आसा आनी ही रियलिटी आमी तुमच्या फुड्यान सगळ्या गोंयकारांच्या फुड्यान दितले, सो दॅट हो जो MLA गोंयकारपणाची जी नाटकां करता, ही जी नाटकां, ही जी तियात्रां आहा पळय, ती लोकां फुड्यान येवपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय की हो मायग्रंटांक कसो सपोर्ट करता, घाटयांचे बस्ती कशे प्रमोट करता. तुमकां स्क्रॅप यार्डाय दाखयतले आमी, इल्लीगल बस्ती दाखयतले आनी जे न्यू बस्ती जाता ते दाखयतले, सो दॅट लोकांनी डिसायड करपाक जाय की असले MLA फुडले फावट निवडून हाडपाचो काय ना तो. देव बरें करूं.